एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. ब्रेकफास्ट करता. आयज आसा ब्रेकफास्टाक ऑमलेट आणि पाव. तू करू ये. आई नाही सकाळी मोदक खाला काय? काल असलेले अंगारकी संकष्टी 2 दिवस आम्ही व्लॉग करूंक ना. आयच्यान स्टार्ट करता व्लॉग. काल असलेले अंगारकीने मोदक केले आम्ही. उकडीचे करू ना, फ्रायड मोदक केलेले तेच खाला खंय. आमी म्हणटा आता ऑमलेट आणि पाव आसा. हां करू तिका करता ऑमलेट आणि पाव. शिव अजून उठवून नाही. शिव उठला, रिची गेला स्कूलाक. सो बरी थंडी पडला. आई म्हणटा थंडी बरी पडला खंय, कोल्ड्रिंक बिल्ड्रिंक पिना खंय. कोण कोल्ड्रिंक पिता पळयता हांव. आयज आसा आमकां एक बर्थडे इन्विटेशन. पळयता आयज थंयसर कोण कोल्ड्रिंक पिता हांव पळयता. हांव का पिना. इफ ते गरम आसल्यारूच पिता, इफ थंड आसल्यार हांव पिना ते. तुमकां खबर आहा दाखयता हांव. हे पळयात सॉक्स घालून भोंवता हांव. केन्ना अशें जावंक ना. केन्नाच अशें सॉक्स घालून लायफान हांव केन्ना घरां भोंवंक ना. सो दिस टायम न्ही इतले थंडी पडला. पांय सामके थंड लागता आनी पांय न्ही वळोन येता. दुखता पांय म्हाजे अशें थंडसाण पडले न्ही. सो म्हटलें सॉक्स आहा घालपाचें म्हटलें. ते काय घाल म्हटलें, आपूण घालना खंय. रितू घालून न्हिदता रातचें चड थंडी खाता. ताका लागून आहा न्ही घालपाचें म्हटलें. चला करया ब्रेकफास्ट बेगिना. मागीर इशूकाक न्ही म्हाका एक सॅरलॅक करूंक जाय. तरी सॅरलॅक न्ही सगळें सोंपलें. जे हांव पावडर बी करून दवरता पळय सगळें सोंपलें. आयज हांव एक डिफरंट करता तें तुमकां हांव दाखयतां. पपाया आहा न्ही हे, पपाया कट करता. कित्याक पिड्ड्यार येतले पपाया. एप्पल बी फ्रुट्स बीन आसा सो पपाया हांव कट करता. ओके चला. सो पाव न्ही आमी रातचेच घेवन दवरता. म्हणजे सांजचो येता 7:30 सुमार पाव येता. पण काल ताणें पाव हाडला पळय. पाव अशें दिसना की ते काल अशें केला, कालूच केला आनी हाडला अशें. अशें तें 2-3 दीस करून दवरला भशेन. घट कशे पाव. पयलीं जे पाव येताले पळय 6:30 सुमार बीन, कित्याक 3 का 4 तुमी करतात न्ही पाव सगळे रेडी. मागीर सॉफ्ट आसूंक जाय न्ही. हें सॉफ्टूच ना, हार्ड कशें कांयच कळना. हें केन्नाचे पाव कोणाक खबर. घट खंय म्हणजे तेका पाव मातशे गरम करून दिता. गरम केल्यार ते मातशें खावंक बरें जाता, बरें जायना. रितीक घेवन गेला. आपल्याक जॅम दिवं पावलो. ताका जॅम बीन दिना हांव. घरा ऑमलेट बी आसतना कित्याक जॅम दिवपाचें. जॅम दी आपल्याक. तूं निरशकान ते बारीक बारीक ते जॅम दिला न्ही बॉटल, ते खूब बरें आहा. ताका दिवं ना हांवें ऑमलेट पावूच दिला. सो मातशें गरम केलें न्ही ते खावंक बरें जाता आनी अजिबात ते खावंक बरें लागना पाव. आमगे आतां पाव घेवपाचें खूब कमी जाला. पावच घेयना. खूब दिसांनी घेतला की ताती खूब आहा म्हणून ब्रेकफास्टाक सुद्दां कितें करूंक जाय हें टेंशन. घे तूं जाय रे. पळयता पळय नागडू आहा तो. सो काल हांवें न्ही जस्ट थोडें डेकोरेशन काडलें. सो आयज 3 किंग फेस्ट न्ही. सो ते आयज लास्ट क्रिसमस म्हणटा पळय तशें. तर मागीर काडूंक जाय म्हाका. ओके चला हांव चाय पिता. मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. सो आतां न्ही तुमकां क्वीक दाखयता बेबी सॅरलॅक. ओके हांगासर न्ही थोडेशे 4-5 न्ही हांवें घेतलेले मखानाक हांवें 2 कट केला चॅक करपाक. आनी ताका न्ही मातशें फ्राय करून घेवंक जाय 1-2 मिनटां. बरें ते मागीर क्रिस्पी जाता. सो ह्या पळयात 1-2-3 मिनटां एका फ्राय करून घेतला. मातशें थंड जावं न्ही मागीर क्रिस्पी जातलें. मागीर हांव मिक्सरान घालून ताका फायन पावडर करतलें. सो आतां घालता हांव 2 चमचो रवा घालता. आनी रवा न्ही आमकां एक मातशी लायट ब्रावन जायसर न्ही हेका आमकां फ्राय करून घेवंक जाय. सो हांगासर पळय रवा न्ही बरें फ्राय जाल्लें आसा. गॅस बंद करता. सो हांगासर न्ही हांवें दूद दवरला. थोडेशें दूद आनी उदक मिक्स केलां हांवें. ओके हें पळय इतलें. आतां हाफ कपाचें मातशें कमी आहा तें. आतां हें दुदाक न्ही बरेंशें बॉयल येवंक जाय, बरें गरम जावंक जाय. सो दूद न्ही हांगा मातशें गरम जाल्लें आसा. सो आतां हें भाजलेलो रवो आसा पळय तें न्ही अशें दुदा हालून घालूंक जाय. डायरेक्टली घालनाकात. आनी बरें तें घालून न्ही मिक्स करात. आतां बरें न्ही आमकां तें रवो आहा पळय बरें शिजोवन घेवंक जाय. बरें तें सॉफ्ट जातलें 1-2-3 मिनटां. सो आतां घालता आमी हें मखाना पावडर. बरें हेका मिक्स करून घेयात आनी जस्ट 1-2 मिनटां ताका आमकां बरें कूक करून घेवंक जाय. आनी फ्लेम आहा पळय लो दवरात. सो हें पळय जाल्लें आसा. अशें न्ही थीक जावंक जाय. सो मातशें हेका एक स्वीटनेस येवपा लागून हांव पपाया घालता. तुमी जाल्यार बनाना घाला, एप्पल प्युरी घाला. एप्पल घालता जाल्यार मातशें ताका स्टीम करून घालात. हांव न्ही हांगासर पपाया घालता प्युरी करून. खजूर घातले आतां. हेतून न्ही मातशें ताका न्ही स्वीटनेस मेळटलें. खजूर, एप्पल, बनाना जे कितें फ्रुट्स आहा ते घालात.
सो हे पळय ते जाल्लें आसा. ओके हे पळय सेलेक रेडी. ताका लागला भूक लागला रडटा ताका सेलेक दिता मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला येयले. तो इशू न्हिदला जस्ट ताका न्हाळयलें न्हिदला. आनी आई चिंतलेलें की हांवें अंडा बिर्याणी करया म्हणून, कित्याक म्हाका अंडा बिर्याणी खावपाची खूब रूच येयली. इशू जालें कितें, काल आसलेलें संकश्टी आसलेलें, काल नॉनवेज बीन कांय खायना. सो काल ते गड्डे आसता पळय, आमी ते गड्डे म्हणटात, ते राव कशें कॅबेज भशेन आसता पळय ते रावंड आनी वयर पानां आसता, आमी ते गड्डे म्हणटात. तेजे करी केल्ले आमकां, ते युटी फॅमिलीन दिल्ले. आमी आयतारा गेल्ली न्ही मारगांव, तेणी आमकां दिल्ले. सो काल ते घालून करी केले. आनी ते करी तशें आसा कित्याक काल न्ही अंगारकी न्ही हांव जेयना अशें, म्हणजे उपास म्हणजे खिचडी बी करून खाता. दनपार हांवें खिचडी करून खालें. रातची इल्लेशें शीत आनी रायस. रातची हांव रायस बीन खायना. सो आई म्हाका तापोवपा लागली काल संकश्टी आसलेलें, एक टायम तरी जेवकूच जाय. सो हांव इल्लेशें रायस घेवन ते करी जेयलें. आनी करी मातशें आसा. इफ आतां हांवें अंडा बिर्याणी केल्यार मागीर ते करी तशें उरतलें न्ही, सो कित्याक वेस्ट करूंक जाय. सो आईक म्हटलें करी ती आसूं न्ही. सो जस्ट आत्तां न्ही हांवें अंडा मसाला केला, म्हणजे बॉयल करून, अंडा भुर्जी न्ही, अंडा बॉयल करून अंडा मसाला केला. खूब बरें लागता. सिंपल अंडा बॉयल करपाचें, कांदे टोमॅटो चिली पावडर हल्दी पावडर ते घालून मागीर हें करपाचें, गरम मसाला घालपाचें. सो तें केलां. सो म्हटलें आई कांय नाका, आयज बिर्याणी बी कांय नाका. सी आयज वन टायम जेवण, रातचें आमी बड्डे वयतली. सो दाखयता तुमकां. पळोवंक न्ही खूब बरी दिसता आनी खूब बरें लागता. हें पळयात अशें कळ्ळें न्ही, खूब बरें जाता. सो म्हटलें हेंच करया म्हटलें, आनी बिर्याणी बी कांय नाका. सो आतां हांव खाता फीश कोन. हें पळयात. सो पयर आमी मारगांव गेली तेन्ना आमच्या युटी फॅमिली इमिग्रेटान न्ही ते चेड्यान फ्रिजरान न्ही करून दिले. एक्चुली जालें कितें, संडे आमी गेल्ली, संडे हांवें रातचें थोडें खालें. खूब बरें जालां. म्हाका न्ही फीश कोन इतलें लायक तुमकां सांगू. चडशें न्ही हे कॅथलीक वेडींग बड्डेक बीन ते दितात स्टार्टर म्हणून, म्हाका ते खूब लायक. सो तेन्ना करून हाडलें. सो संडे आमी खालें आनी संडे खालें. मागीर मंडे खायना. मागीर ट्यूजडे काल अंगारकी आसलें संकश्टी. सो काल खावंक मेळोंक ना. सो रित्वी लागला आपल्याक दी म्हणून. सो शिव बाबा आलो दी, कित्याक ताका हें करता, मागीर भुरग्यांक खाता तें खावं न्ही, हय काय, तांकां आनी कसलें देवाचें. सो म्हटलें काल ताका टिफिनाक घालून दिलें. आपल्या टिफिनाक घालून दी बाबा आलो. काल टिफिनाक घालून गेलो, ताका खूब लायक जालें. सो आतां भुरग्यांनी केन्ना अशें हें करूंक जायना, खाय नाका आयज देवाचें हें आसा तें आसा खाय नाका अशें म्हणप ना. ते भुरगे खाता ते व्हडले म्हणपाचें. सो नेक्स्ट टायम सपोज तांकां दिलें न्ही म्हणजे खायना. रितू तसोच जेन्ना ताका खावंक दिसता पळय तेन्ना ताका आमी करून दितात. जें की सोमवार आसूं शेनवार आसूं ते आतां घेवंक बसना, खा म्हणटा. सो काल तो टिफिनाक घेवन गेलो. आयजूय दी म्हणटालो. आयज ताका ब्रेड ऑमलेट दिलें न्ही, तो मागीर हेवी जातलो खावचो ना. तो म्हणटा आतां ताका रेडी करून दवरता, हांव येवन खातलो. खूब बरें लागता म्हाका, ते खूब लायक फीश कोन. तेणें न्ही टुना फीश घालून केला आनी सामकें बरें केलां. म्हणजे एक खालें न्ही आनीक खावंकूय दिसता. सो हांव ते स्टफ करून दवरता. तो रिसीव आयलो की तो खातलो मागीर. ओके. सो आतां इशुकाक हांव जेवण म्हणजे ताका खावपाक कितें पळयता, फ्रुट्स बीन आसा स्टीम करता. ओके. मागीर जेयतली. मागीर अरावंड 5 o'clock न्ही आमी अशें भायर सरतली. आमी न्ही हांगच्यान न्ही आमची एक युट्यूब फॅमिली तेंगेर वयतली. पळयता इफ ती कम्फर्टेबल आहा. म्हाका दिसना ती कम्फर्टेबल आहा व्हिडिओ, की लास्ट टायम ती आमगेर येयल्ली तेन्ना व्हिडिओ काडूना हांवें. तेंगेर वयता कित्याक ती आमकां मेळोंक सोदता, तिका येवंक जायना. सो ती तिजे म्हणजे हेल्थ प्रॉब्लम आसा. सो म्हटल्यार आमी येता व्हडलें तुका मेळपाक. ती आसता भायर, जस्ट ती आतां आयला, ती वयतली थोड्या दिसांनी. सो म्हटलें वचून मेळोन येवया, कित्याक आमचे बड्डे आहा पळय तेच वाटेन ती आसा. सो दोनूय काम जातलें न्ही. सो पयलीं आमी तेंगेर वयतली, तिका मेळटली, मागीर आमी बड्डे वयतली. ओके. सो चला हें हांव फीश कोन रेडी करून दवरता. दाखयता तुमकां रेडी करून. बरें दिसपाक बरें दिसता आनी सामकें बरें जालां. ओके. मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. सो हांगासर पळय सगळें हांवें स्टफ करून दवरलां. खाली केलें हांवें. कितलें खाता खावं न्ही. मागीर रित्वीक न्ही दी म्हणटा, कित्याक फ्रिजीन दवरलें न्ही थंड न्ही तें, सो करून भायर दवरता तें येतलो मागीर. सो डेकोरेशन बी सगळें काडलें हांवें, दवरलां हितून. आतां हें वयल्लें काडपाचें आसा. हांवें म्हटलें आतां एक 8 दीस आसूं न्ही म्हटलें, कित्याक बरें दिसता म्हाका हें ताका लागून. सो हें 8 दीस आसूं न्ही, मागीर ताका हांवें काड म्हटलें. आनी बाकीचें कितें कितें आहा पळय डेकोरेशन सगळें बारीक बारीक तें काडटलें हांव सगळें. सगळें हाय म्हणटा गे खावंक सांग. फीश कोन कितें खंय शिवराक खावंक ना पयर. खावंक सांग. हय सावकाश. बरें न्ही. शिवाजान खावंक नासलें पयर. सो म्हटलें दिवया म्हटलें. आतां हांवें हांगा दवरला. हांवें 4-5 खालें काडून. रितुकाक 2 धरूंक जाय, आईक धरूंक जाय. टेस्टी जाला. खूब लायक म्हाका. सो जाली आमी रेडी. सो जाली.
तर पयलीं तुमकां सांगलेलें न्ही पयलीं आमी एक युट्यूब फॅमिली तेंगेर वयतली ओके थंयच्यान मागीर बड्डेक तुका खबर आहा न्ही बड्डेचो एड्रेस खंय ते आलवास वेर्णा ओके आई सकल पावली कित्याक खबर आहा इश्यू न्ही रडटा सकल वर मागीर आई ताका घेवन गेली एक ग्लास उदक पिता ओके रिसीव केलो दिसता सकल चला मेळटा तुमकां तेजो आवाज पळय खंय वयता म्हटल्यार कितें आसता हाय गाइस बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल फाटल्यान पळय खंय वयता म्हटल्यार हॅप्पी सामको पळय दवर सावकास रे वाय ऋत्विक चल कम सो भायर सरला आमी तुमकां दाखोवंक ना हांवें इशूकाचो लूक आनी हांव आज मॅचिंग जाला आणि हांव वायट तूं डिफरंट कलर मागीर दाखयता तुमकां टायम जालो हांगासर तिका सांगलेलें की आमी बिफोर 6 पावतले म्हणून पण बिफोर 6 जावंक ना 6 o'clock जालें हांगासरूच ओके पळयता थंयसर ती कम्फर्टेबल आसल्यार हांव शूट करता नाजाल्यार शूट करना डायरेक्ट तुमकां बड्डेचो विडियो पळोवंक मेळटलो ओके चला सो आयले आमी तेंगेर वचून तुमकां सांगलेलें न्ही ते विडियोन कम्फर्टेबल ना सो काय विडियो शूट करूं ना आनी खूब असलें उलोवपाचें टायमूच जालो हांगासर तांकां एक बड्डे इन्विटेशन आसलेलें सो तांकां एक बड्डे वचूंक जाय सो म्हटलें नेक्स्ट टायम केन्ना पळोवया बरें टायम स्पेंड केले उलयले आतां भायर सरला आमी 8 जावपा येयली हांगचे कितले 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर वय ओके तो डायरेक्ट तुमकां चल जालें एका मेळ्ळा न्ही खूब बरें दिसलें म्हाका सो हांगासर न्ही पळोवंक शकता हे कितें आकाश आहे न्ही आकाश आमी लास्ट टायम येयल्ली न्ही ना पिलार फुडें फूल क्रीप दाखयता तुका आमी लास्ट टायम येयल्ली पळय फूल अशें स्टार लायला कितले पळोवपाक बरें दिसता खबर आहा खूब पळोवंक बरें दिसता आनी हांगासर जितले बंगलोज आहा न्ही बरें ताका लायटींग केला इतलें बरें दिसता पळोवपाक पळय अजून सोंपाना स्टार अजून चालू आहा सो पावली आमी ताणें केलें पोटी आनी थँक गॉड शिवनाथा म्हटलें एक डायपर कॅरी कर म्हणून हांव केन्ना कॅरी करना इट्स माय आयडिया हांव केन्ना कॅरी करना सेफ्टी सायडचा कळ्ळें म्हाका नेक्स्ट टायम केन्ना कॅरी म्हणजे लागीं बी खंय वयता न्ही एक डायपर कॅरी करूंकूच जाय तेंगेरूच तो हागलेलो तो पोटी केलेले म्हटलें तेंच्या घरा अशें जायना न्ही बरें म्हटलें गाडयेनूच हांगासरूच करया म्हटलें जालें चला पावली आमी रा रे तुला हागलेले ते पिशवेन घालता तुवें हागलेले ते पिशवेन घालता ओके इशुका गेला जेम आज इशू लोक दाखवना न्ही पळय जाला आमचो जेंटलमॅन इशू जाल्यार हाय म्हण जेंटलमॅन जालो जेंटलमॅन भायर येयला हॅप्पी तो न्हू रे इशवी घरा हातला ताका मुय चावता तू घाल ना चल ना स्टेप्स आनी स्टेप्स आई यो कित सो हो आसा बड्डे बॉय सावकाश Or Tata, Dr. Rohan. Yes, alright. So what we're going to do is, so everyone we need to shout out and everyone say hi to them loudly. Everyone, let's cheer up. Can you guys say louder? Hi! Very nice, yes. You have to be a little louder as well in some time. So what I'm going to do is, I'm just going to give you the balloon. Yeah? See, give me balloon. Hey. Alright, love it, but don't take it home now. Nobody is crying. Okay? Your pictures come closer. Let's get in a circle. Okay, stand here. Okay? And when the music is going on, what you have to do? You can dance. And you can actually pass the balloons. Okay? Here we go. Yes! Music please! Happy New Year. Happy New Year. When the music stops, if you have the balloon, yes, Mama, you can come for the next game, okay? Happy New Year. One more game for you. Alright, here we go. Let's put our hands together, Mama. Thank you so much. Yes, there she is. Here we go. So yo asa birthday boy birthday boy birthday boy say hi to everyone hi No problem, you can come to the next game. Here we go. Music please. Okay, now what you have to do is, now
Really have the balloon? राहायचा राहायचा. If I have the balloon. Come on, faster, faster, faster. Yeah, in a circle. Is you have to form the group, put each other. Anyone. And you have to be quiet. Come on. Either you pull somebody or go in somebody else's group. How many of you guys are there? 16, sweet 16. Let's divide sweet 16 now into 11. Group of 11, direct, no mathematics. 11. One more person who should be extra somewhere. Just check. Are you all 11? Just count. सांगा असं लव बर्ड्स. चू 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 चू. इश्विक पळय कितें तें इश्विक. माझे हात घे माझे हात का घे हो इश्विक पळय. You know? हाय हाय इश्विक. हांगा एकूच आहा. दोन हा. हाऊस पर हाऊस पर हय. एक सांग वाटत Please raise your hand so that you get there. And put your hands together. And his parents, Lisbon and Seema, and the elder sister Karen. Wow! Put up high here this evening. The party celebration now, Master Keith, the first 365 days, and we are gonna not give any countdown. It's first birthday. So all of us help me out in giving the Alex Keith, here we go. Godfather, I must say wow, because you know it's all out of love for his godchild. Yes. So, wow, let's put our hands together now. Thank you so very much. That's very nice. Well, a very good evening to all of you all who gathered here today to celebrate a very special milestone, the first birthday of our Prince Charming, Keith. Well, exactly a year ago, this little bundle of joy came into our lives and brought along with him a lot of love, laughter, and plenty of memories to ponder. It's actually funny if you go to see how the whole year, the past year, has been dominated by this someone who does not even weigh as much as a bag of grocery. But yet, he has so much of power that he commands the entire household. Impressive, isn't it? The wonderful family around him. केद्दे व्हडे भाव मारता. एक्साइटेड हा तो. lovely words. First and foremost, I would like to thank God for showering us with all the blessings, and we are very happy all here celebrating with us this special day. Your love, support, and prayers for the little one means the world to us. दुखत सांगितले की उठलो. होय. To kindly come बरं निघालं forward तर, to उठलं. celebrate our meals. सो आम्ही बसला जेवपाक. किंगफिश. हो अजून दुखत ना अजून. जेलो रे. चल. Ishvik's birthday is 10th of May. Both of them are 8 months old. Wow. And Abigail's birthday is on 20th of May. Difference of only 10 days. Wow, that was so close. Let's put our hands together louder to Abigail. And
Dave Ishwin now. Yes. Yes, put your hands together for Ishwin. Thank you so very much. Yeah, I will take it. Yeah, take it. Yeah. सो झाले सेलिब्रेशन बरे भशेन. म्हाका 3 गिफ्ट मेळ्ळा इशू काय एक गिफ्ट मेळ्ळे. आणि म्हाका बी तू काय मेळ्ळा रे. ओके तो जालें बरें भशेन सेलिब्रेशन जे भायर सरता 10:30 जाली. ओके तो हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच. ओके तू सांगता आतां सीमा कोण ते सीमा आतां चेड्याचे बड्डे आसलेले पळय कीत तेजी मम्मी सीमा आमी चायल्डहूड फ्रेंड धाकटे आसतना आमी वांगडा आसताली म्हणजे एकूच कॉलनीन रावताले चायल्डहूड फ्रेंड ते आनी चायल्डहूड फ्रेंड परत आतां जाला युट्यूब फॅमिली. ती सगळ्यांना आमचे व्हिडिओज बी पळयता. ओके अशें आसा. सो चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करात आनी चॅनलला सबस्क्रायब करात. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर. बाय आय लव्ह यू फ्रेंड्स प्लीज यू कमेंट and subscribe to my Lango Festival. आईचा आवाजच ना. बाय बाय.